एक म्हळ्यार फेर प्रायस शॉप ओनरांक तुमी ती क्रेडीट बेसिसाचेर दिवची. दुसरो ऑप्शन हांवें दिल्लो आशिल्लो की खंय तरी आमचे हॉर्टिकल्चर आसा, मार्केटिंग फेडरेशन आसात किंवा बार्देस बाजार स्पेसिफिकली इट इज देर हायलायटेड इन द नोटिंग्स की तांकां तुमी विचारचें आनी ओपन मार्केटाक तुमी ती सेल विकची ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेजीस. आनी तिसरो विशय जो आशिल्लो की नाल्यार तुमी ती पिड्यार जावचे पयलू तुमी टेंडर करून ती डिस्पोज करची. हो एक विशय हांवें त्या वेळाचेर सांगला आनी एवरीथींग आय एम ऑन रिकॉर्ड. पण हे कित्याक जालें ना? ब्युरोक्रेसी जी आसात सगळे पळय आपले लेजिस्लेटर कितें करतात, कायदे तयार करतात, मिनिस्ट्री आनी ब्युरोक्रेसी ते इम्प्लिमेंट करप आसता. ब्युरोक्रेसीच्या माथ्यार मारपाची गरजूच येना न्ही, प्रश्नूच येना. कारण ज्या वेळाचेर सगळे फायलीचेर नोटिंग्स आसता त्या प्रमाणे ब्युरोक्रेसीन आज तें काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा न्ही. कशें जातलें तें जबाबदार नाल्यार आमकां ब्युरोक्रेसीची गरज कित्याक आसा? राजकीय विरोधक म्हणतात की यू आर ट्रायंग टू फायंड अ स्केपगोट. बळीचो बोकरो तुम्ही सोदतात. दाखय न्ही, रिझन दाखोवपाक लाय ताका. वाय इट इज स्केपगोट? कितें स्केपगोट कितें? इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्युरोक्रेसी. स्केपगोट खंय आसा तो दाखय न्ही म्हाका. तुम्ही म्हणटात मंत्री म्हूण आपूण खंय घाळपण केलें जाल्यार दाखय. हय हांवूय सांगता न्ही तुका, हांव ओपन सांगता न्ही. जाल्यार बाबा जेन्ना वेळाचेर डायरेक्शन्स वता त्या वेळाचेर आनी हिची जबाबदारी आसता एका ब्युरोक्रेसीची. गोडावन किपर आसता प्रत्येक वेळाचेर ह्या डायरेक्टराक तांच्यांनी सांगलेंच आसतलें. म्हाका जेन्ना एक फोन आयलो की आनी दाळ आयिल्ली आसात त्या वेळाचेर हांवें एक गोडावन किपराक डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें खंयच्याच परिस्थितीन दाळ जी आसा ती अनलोड करून घेवपाची ना. 4 दीस गोडावाच्या मुखार ट्रक्स उबे आशिल्ले. हांवें परत धाडली न्ही ती. एज पर माय नॉलेज इज कन्सर्न. आणि तुम्ही म्हणतात कसली इन्क्वायरी जावं आपूण तयार. हांव सामको तयार आसा. साखर कशी वितळ्ळी? साखर दॅट इज म्हाका दिसता ती म्हजे म्हाका तें साखरेचें त्या वेळाचेर म्हजे कडेन तें कांय नाशिल्लें. साखर तुमकां लागना? तें कांय नाशिल्लें. एटलिस्ट ऑन द कला अकादमी हांवें कसलेच तरेचें घाळपण घेवना. कारण आज हे PWDन उत्तर दिवपाची गरज. कारण तांकां म्हजे पेक्षा चड खबर आसा. बरेचशे जाण कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता न्ही, खंय तरी दिल्ली रावन खंय तरी मुंबय रावन टेंडर कोट करता. आनी फाटले फावटी जें कितें जालें पण अशेंच जाल्लें आसा. ज्या वेळाचेर सायटीचेर एक्चुअली तांकां वजाबाकी किंवा गणीत जेन्ना कळटा तेन्ना ते हात वयर काडटा आनी पळयटा. होय विशय आसा. हेवूय PWDन एखादें लक्षांत घेतिल्लें आसलें. दी एजन्सी जी अपॉयंट केल्ली आसा, दी एक्झिक्युटींग दी एजन्सी जी आसात ती गोविंद गवडेची खंय तरी मावडे किंवा बाकीचे आनी कोणाले कोण न्ही ते किंवा म्हागेलो तो कोण न्ही.